कोंकणीन एक म्हण आसा की दिव्या फाटल्यान देव सारे आसताच म्हणून. जो विनोद शिरोडकरान जो स्टेटमेंट केला, फर्स्ट म्हणल्यार तो फ्रस्ट्रेट जाला आणि दुसरें म्हणल्यार तेजो इगो हर्ट जाला. तो इतली वर्सां बाजारान गब्बर जावन आसलो पळय, जे इल्लिगल एक्टिविटी करतालो, तेजे सध्या आमी आतां हातपांय कापल्यात, तेका आमी पॅरलायज केला. तो आतां बाजारकार म्हणून बोवाळ मारता पळय, मडगांवकार बाजारकार. तुमकां दिसता तो बाजारकारा लागून फटफडटा म्हणून? तो फटफडटा जे नॉन गोवन जे थंय भरल्या पळय बाजारान, तेंचे खातीर. बाजारकार आमकां पर्सनली वळखता, ते आमकां पर्सनली फोन करता कितें आसल्यार, आनी आमी समर्थ आसा तेंची कामां करपाक. लास्ट टायम आमचो कलीग कावन्सिलर महेश आमोणकरान वचून एक व्हिडिओ घेतलो, रातचे इल्लिगल काम चलतालें. व्हेरी नेक्स्ट डे आमी मिटींग आपयली आनी चीफ ऑफिसरूय आयलो. तांकां चीफ ऑफिसरान क्वेश्चन केलो, जेन्ना रातीन इल्लिगल काम चलता तेन्ना तुमकां दिसना? सो वॉचमॅनाक आपयलो, सगळ्या तेंच्या मॅनेजराक आपयलो. वॉचमॅनान सांगलें, सर आमकां विनोद शिरोडकरान सांगलें काम करपाक. सो शिवून तांकां विचारलें, तुमकां पगार कोण दिता? विनोद शिरोडकर दिता काय म्युनिसिपालिटी दिता? सो आयच्यान तुमकां स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन आसा की कितें इल्लिगल कितें चलता बाजारान जाल्यार तुमी इन्फॉर्म करपाचें. मार्केट कमिटी कोणाक कर, हांव मार्केट कमिटी चेअरमॅन म्हण आसा, म्हाकाच न्ही कोणाक केलें आतां म्हणून. आनी तांकां शिवून सांगलें, कितें जर जाता, चोरी जाता, कितें जाता आफ्टर 10 जाल्यार तुमी रिस्पॉन्सिबल. कोण? वॉचमॅन. सो वॉचमॅन आतां कितें करतात, कितें जावं आफ्टर 10 कितें जाता, आनी तांकां सांगलें 10 बंद करपाचें मार्केट. सो कितें काम जाता आफ्टर 10 ते रोखडे कॉल करता आमकां, रोखडे सांगतात अशें आसा. सो एज अ मार्केट चेअरमॅन म्हणून म्हाका फूल रायट आसा की इन्क्वायरी करपाक कितें चल्लां तें. सो काल पयर फ्रायडे रातचें वॉचमॅनान कॉल केलें म्हाका की मार्केट आमचो इन्स्पेक्टर सांतून फोन केला की 11 म्हणल्यार चालू दवरपाचें. तो मार्केट सांतूक विचारलें हांवें, कोणी सांगला? सीपीन सांगला. सीपीन पालो अशें आसा. सो हांवें परत वॉचमॅनाक कॉल करून सांगलें दवर 11 कित्याक तांकां सामान घालपाक कितले टायम लागता, कितें रेनकोट आसा, शूज आसा, कितले टायम लागता तितलो दी तांकां, पूण इल्लिगल जे रिपेर कितें चलता जाल्यार आमकां इन्फॉर्म कर म्हणून. सो जालें, आमी दिली ताका. नेक्स्ट डे विनोद शिरोडकरान हो बायट दिला. ताका दिसता आसलें की मडगांवकार हेजेर आसा म्हणून. मडगांवकार आमकां पर्सनली वळखतात, ते आमकां पर्सनली फोन करतात काम करपाक. आनी विनोद शिरोडकराक कोणी रायट दिलो ते इल्लिगल काम करपाक सांगपाक? तो कोण? मडगांवकाराचेर आनी बाजारकाराच्या खांद्याचेर बंदूक दवरून तो आपली सादोवपाक सोदता, तो तेंच्या खांद्यार बंदूक दवरून गुळी मारपाक सोदता. सो विनोद शिरोडकर हेंय सांगता की आपली मर्यादा सांबाळची तेणें.